कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आणि तेका आमकां काम करपाक दिना, ते भायले हाडून कामाक दवरता लोकांक. आणि तो म्हणूंक लागलो मिस्टर बाबू आमकां टुरिझम मिनिस्टर, तो म्हणूंक लागलो आपणाच्या हातीन कांयच ना, तेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तो ते प्रायव्हेट कंपनीची, तेका जाय ते करूंक शकता म्हणूंक लागलो. आम्ही तेका सांगले की बाबा आमचो लोक हांव गोंयकार लोक आणि गोंयकार लोकांक तुम्ही हेल्प करूंक जाय. तो म्हणूंक ना ते कंपनी आणि तुमची आपण तुमची जबाबदारी घेऊन ना म्हणून लागलो. आम्ही त्याकडे सोल्युशन मागून गेलेले, त्याने आमकां वयल्यान भाशण दिलें पासून, त्याने आपणाचें भाशण कमेंट केलें. तो म्हणूंक लागलो आमी तेका तर कितें सोल्युशन काडयाचें, लोकांचे पट चलता थिंगा आणि लोकांक तूं पसून कर. तो म्हणूंक लागलो जो कोण भायले लोक तेंका तुम्ही हाडून दाखय, आपणाक प्रूफ दाखय ते भायले घातल्या म्हणून, आणि तो मागीर आपूण रिप्लेस करता तुमकां. आमच्या एका वर्करान तेका सांगलें, सर म्हणले ते जे वर्कर आहा ते 4 दिसांक एक पावट येता थिंगा बीच क्लीन करता. तो म्हणूंक लागलो आतां आमी कशें दवरतले तेंका. आनी एकल्यान म्हणलें की तेंका पेमेंट दिता 600 रुपीज. तो म्हणूंक लागलो आड कितें बरयलेलें आहा आमचे कडेन, हाडून दाखय आपणाक, आपूण एक्शन घेता. आमकडे तेन्ना नायदर आय हॅड म्हाकडे डॉक्युमेंट नासले तेन्ना, आमी RTI घातलेले तेन्ना आणि म्हाकडे कांय डॉक्युमेंट नासले, सो आमी तेका चड लिगली आन्सर दिवंक शकूंक नासले. आपण तेंची जबाबदारी घेवंक ना, तेणी आमकां सांगना कामाक दवरता तेन्ना ओके एक्सेप्टेड. आनी एक तेणें म्हणलें उलयता की आमी बारीक समाजाचे मनीस आणि आपण हे तुका आय हॅव हर्ड यू म्हणजे आमी आयकलां, दुसरो कोण तुका आयकोन घेवचो ना. अरे पात्रांव, तूं टुरिझम मिनिस्टर, आमी तुका समाजाची चालना, तूं मोठ्या समाजाचो, आमी सगळे समाज एक मानता, तो आमी तुका म्हणूंक शकना न्हू. तूच सांगता आपूण बारीक समाजाचो, वी एक्सेप्ट. आमी वी आर काम टू यू एज अ टुरिझम मिनिस्टर. तूं आमचो टुरिझम मिनिस्टर, आमी तुका समाज, आमी सगळ्या समाजाक एकेच पर्यंत मानता, कितें आमी सगळ्या समाजाक मानता. पूण तुका आमकां सोल्युशन दिवंक जायना जाल्यार तूं समाजाचें आनी आमकां कितें सांगता. तुजो समाज आमचो समाज सगळो एकूच समाज. आमी आयकोन गेल्ले आनी तेका सांगलें, तेजो कांय सोल्युशन येवंक ना. तेणें म्हणलें हात वयर काडले, आपणा कडेन जायना, आपूण पळयता हें करता आनी येयलें. तरी आमचें काम जावन नासलें. दोज वर्कर्स 67 वर्कर्स वर इन ट्रबल, तेंकां काम नासलें जाल्यार आमी अपॉइंटमेंट गेल्लो दयानंद चोपटेचो, ओके, हिंगा आमच्या टुरिझम ऑफिसार. तर त्याने एक वीक लागलो आमकां तेका कॉन्टॅक्ट करून हें करपाक, पूण ते आमकां आपयले. सगळ्या वर्करांक तेणें आपल्या कॅबिनान घेतले टिचर, सगळे येयले. ते सर 67 नासले, बट दे आर ओन्ली 40 पीपल. बाय येवंक शकना. तेणें सगळ्या ऑफिसार गेल्ले, तेंचे प्रॉब्लेम आयकलो. आमी तेका सांगले, एक मेमोरंडम दिलो, सर आमचें काम कर, हे आमचे गोंयकार लोक, तेंका सगळे आहा ते ताऱ्यात घाल, तेंका कामाक दी. तो म्हणलो आपूण करता म्हणूंक लागलो काम तेजें. आणि आपण पर्सनली वयता म्हणूंक लागलो बिचीचेर आनी तेंका दुसऱ्याक घालता. आणि आय सॅल्यूट दयानंद चोपटे, तेणें हें काम केलें. आय डोंट नो, आय नो पॉलिटिक्स हियर. तो दुसऱ्या दिसा बिचीर गेलो, तेंका थिंगा कोणाक कामाक सांगलेले ते प्रमाणे दवरले आणि वी वर सॅटिस्फायड. 2 दिसांनी दृश्टी मॅनेजर येवन तेंका म्हणूंक लागलो कामाक लाव नाका. अरे चेअरमॅन तेंका लायता कामाक आणि दृष्टी तुझे पॉवरफुल तेका सांगता. वयल्यान तो दृष्टी कडेन उलयलो, आमकां सांगला ताणें ते स्पोक टू द मॅनेजमेंट ऑफ दृष्टी एंड दृष्टी हॅज अग्रीड. आणि 2 दिसांनी पसून प्रॉब्लेम कितें जालो. 2 दिसांनी तेंका म्हणूंक लागलो सोल्युशन काडलें. 67 लोक आहा, 15 दिसांक तुमी एक ग्रुप काम करा, 15 दिसांक तुमी दुसरो ग्रुप काम करा. 2 ग्रुप करून काम. अरे 15 दिसांक कशें आमी करतले. आणि तरी म्हाका डॉक्युमेंट नासले. देन सगळे मेस जाले. देन आय गॉट द RTI डॉक्युमेंट एंड आय वॉज सरप्राइज्ड टू सी देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन दृष्टी एंड द गव्हर्नमेंट.